नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळीक तुमकां येवकार. सद्याक गोंयाक वेगवेगळे विशय चर्चेक आसात. तातूंत भितर आनी एक विशय चर्चेक आशिल्लो तो आमचे मोपा जे कार रेसिंगाची सर्त आशिल्ली ताचे खातीर जे 2 कोटी रुपयाचे इलेक्ट्रिसिटीचे बील आयिल्ले ते वेवर करचे म्हणून ताचे खातीर एक नोट फुडें आयलो आनी ताका लागून मोठो बोवाळ जालो. आनीक ताच्या फाटल्यान गोवा फॉरवर्ड पक्षान ताचेर आवाज काडलो, ताचे काँग्रेसीनय आवाज काडलो आनी ताचे फाटल्यान मुख्यमंत्र्यान म्हणलें ना आमी तो वेवर दिलो ना, आमकां नोट आयिल्लो खरो पण आमी वेवर दिवं ना. सो हे जर सगळे हाजेर आमी चर्चा करपाक ह्या विशयाचेर जाणें आवाज काडले तो आमचो गोवा फॉरवर्डाचो व्हायस प्रेसिडेंट दिलीप प्रभुदेसाय हांकां आमी आपयल्यात. दिलीप येवकार तुका. दिलीप, तुका फकत राजकारणी म्हणून आपयलें ना, तूं ह्या सिस्टमांतलो एक तेंपार आशिल्लो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तूं इंजिनियर आशिल्लो. सो पयलीं म्हणटा हो इश्यू इतले इव्हेंट्स जातात हे जातात आनी हे वेवर हे कितें दिसता? एक वटच्यान सामान्य लोकांची बिलां वाडटात, दुसरे वटच्यान कोट्यांनी रुपयाची वेवर दिवची म्हणून अशें प्रपोजल जाता. हे जर पळयल्यार कितें दिसता तुका? बेसिकली हो जर पर्टिक्युलर इश्यू जर पळयलो जाल्यार हो वेवर जो आसा तो आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, आमी 10 दिसां टायम दिलो सीएमाक व्हायट पेपर काडचो म्हणून. आनी नेक्स्ट डे आमी वाचले की सीएम म्हणटा की तो वेवर आमी दिवचो ना आनी अशी नोट आयिल्ली पूण आमी ती रिजेक्ट केल्यार वॉट एवर समथींग टू दॅट इफेक्ट. आतां म्हाका प्रश्न पडटा की हो वेवर नोट सेक्रेटरीन जी हे केल्ली ती ताणें म्हणजे सेक्रेटरी पावर अशें दिसता म्हाका, ताणें जी नोट कॅबिनेटाक प्रेझेंट केल्ली ती स्वताची मिनिस्टरा विचारनासतना केल्ली किंवा मुख्यमंत्र्या विचारनासतना केल्ली. अशी सेक्रेटरी स्वता नोट तयार करता अशी धरया. ती नोट आयली आनी ती सीएमान रिजेक्ट केली जाल्यार ते पयले दीस कित्याक कळना? प्रेस कॉन्फरन्स घेतकीरच मागीर तांकां कळटा. म्हणजे लोकांक जो पर्यंत तांकां लोक विचारनात तो पर्यंत काय सांगप ना अशें कितें आसा? काय काय तुम्ही आवाज केलो म्हणून सीएमान मागीर ते पयलीं ओके म्हणिल्ले मागीर आमचे नाका म्हणले अशें? तूं जर म्हाका क्रेडीट दिता जाल्यार हांव घेवपाक तयार आसा, पण हांव स्वता क्रेडीट घेना. हांव हे करता की सीएमान ती पयलींच नाका म्हणिल्ली. आतां दुसरो प्रश्न म्हणटा तो सेक्रेटरी कितें स्वता नोट बरयतात? कित्याक पावर मिनिस्टर म्हणटा आपल्याक काय खबर ना, मुख्यमंत्री म्हणटा आपल्याक काय खबर ना म्हणून. कितें चल्लां? म्हणजे सरकार चल्ला काय फोकाणां चल्ल्या? बेसिकली फोकाणां आमी फोकाणांच म्हणटा. वॉच दिस गव्हर्नमेंट इज अ करप्ट जोक, अ व्हेरी करप्ट बिग जोक. ही अशी परिस्थिती जाली. आतां आधी आम्ही व्हाईट पेपर आता मागलो तो ते पर्टिक्युलर इव्हेंटा बद्दल मागलो, पर्टिक्युलर ते एग्रीमेंटा बद्दल मागलो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तुम्ही म्हणले पळय बिल खूब येता लोकांक आनी ते परिस्थिती जर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची पळयली, हांव अनफॉर्च्युनेटली हांव फ्रॉम 82 to 91 म्हणजे खूप पयलीं प्राचीन काळात हांव ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात आशिल्लो. तुका खबर आशिल्ली का असले भानगड जातल्यो ताचे परस पयलींच भायर सरल्यार बऱ्यो? हांव कित्याक भायर सरलो ही स्टोरी खूप व्हडली आहा, वेगळी. पूण म्हाका अजून आय हॅव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दॅट डिपार्टमेंट. म्हाका अजून दिसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हजो डिपार्टमेंट म्हणून. आनी म्हाका दुख्ख जाता सांगपाक की त्या डिपार्टमेंटाची अशी दैन जाल्या, अशी परिस्थिती जाल्या की ते सबंद डिपार्टमेंटाचेर एक व्हाईट पेपर मागपाची गरज आसा. म्हणजे रायट फ्रॉम द लोएस्ट एलडीसी टू द हायेस्ट चीफ इंजिनियर प्रत्येकाचे एक्शन, प्रत्येकाचे डिसिजन्स हांचेर व्हाईट पेपर मागपाची गरज आसा. कारण हांव खूब फावटी म्हजी प्रेस कॉन्फरन्स सांगता की दिस गव्हर्नमेंट इज अ स्कॅम अ डे गव्हर्नमेंट, दिस डिपार्टमेंट इज स्कॅम अ पोस्ट गव्हर्नमेंट. प्रत्येक पोस्टाक एक स्कॅम आहा, अशी परिस्थिती आहे. रायट फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंजिनियर्स, एक्सटेन्शन्स गिवन टू इंजिनियर्स. दुसरे म्हणल्यार आता हालींच आमी खुबशे ऍक्सिडेंट पळयले जाल्यार कालच सांग्यार एक फेटल ऍक्सिडेंट जालो. तो जे एक बुक केला थंय जबाबदारी कोणाची? हांव जेन्ना डिपार्टमेंटाक आशिल्लो शटडावन घेवप आनी लोकांक सेव्ह करप हो द फर्स्ट थिंग दॅट जे वूड अटेंड टू. आज कितलेशे ऍक्सिडेंट जाले हालीं, अशें दिसता की कोणाक पडूनच वचूं ना. तेच म्हणटा एक जर एक्सिडेंट जालो, एखादी चुकून जालो म्हणपाक शकता. जर अशें लायनीन जावपाक एक्सिडेंट न्ही, थंय मॅन स्लॉटराचे कितें तरी केस जावपाक जाय सबंद डिपार्टमेंटाचेर, हेड ऑफ डिपार्टमेंटाचेर. कित्याक दे आर प्लेइंग विथ पीपल्स लायव्स. नॉट ओनली देर, दे आर प्लेइंग विथ पीपल्स लायफ एज फार एज बिल्स आर कन्सर्न. आज परिस्थिती मनशाची अशी जाल्या की इलेक्ट्रिसिटी बिल फाल्यां जर येवपाक आसा जाल्यार मनशां धडधडटा की कितले येतले. लास्ट इयर म्हाका खूब जाण फोन करतात,
अरे लास्ट म्हयन्या म्हाका 5,000 आयले, ह्या म्हयन्याक 10,000 आयले. हय. कसलेच रॅशनल ना, कांयच ना. लोक वीज चड वापरनात भिवन, तरी आसतना बिल वाडत आसा. एक एक हे की फाटीं पयर बोवाळ जाल्लो की पेनल्टी मारतात, जे मारतात. एक म्हणटात ते तुवें जर पावर तुका सँक्शन आसलो ताजे परस जर तूं चड वापरता अशें तरी डोंट यू फील इट्स अ ड्युटी ऑफ डिपार्टमेंट टू तुका सांगून तुजे अमके तुका एक नोटीस धाडपाची. तूं जर बील बारीक करना, पयलीं ते हे मारताले पळय, तांबडी स्टॅम्प मारून धाडटाले पळय, तुवें हें केलें ना तुगेले मिटर कट हें करतलो म्हणून. सो तसो हो तूं म्हजी मनांतलेंच उलयला. कितें जाण तूं, देर इज ऑलवेज अ प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस. Yeah. म्हाका जर कळ्ळें की तूं कितें तरी चूक करता म्हणून, तुका डायरेक्ट पिनलायज करपा पयलीं हांवें तुका पयलीं नोटीस धाडपाक जाय की तूं बाबरे तुजे कडल्यान ही चूक घडल्या, हें सारकें कर. सारकें तुवें जर केलें ना जाल्यार हांव हें एक्शन घेतलो. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस विच इज फॉलोड, विच हॅज टू बी फॉलोड इन एनी रूल, एनी लॉ, एनी डिपार्टमेंट, एनी गव्हर्नमेंट. तुजे पावर डिपार्टमेंट आहा ते हे फॉलो करताले हाजे पयलीं. आज पयलीं फॉलो करताले आनी फॉलो करताले ते जालेच. आतां कितें जालां, हें डिपार्टमेंट आतां हांव खुबशे जाण म्हगेले डिपार्टमेंटाक वळखी आसा, रायट फ्रॉम लायन स्टाफ, क्लॅरिकल स्टाफ, इंजिनियर्स, सगळे वळखी आसा. एक डिपार्टमेंटला भितरल्यानच एक सेंटिमेंट येता जो म्हाकाय दिसता की डिपार्टमेंटाचो कल्चर चेंज जाला, डिपार्टमेंटाचो एटिट्यूड चेंज जाला. एक तेंपार आतां एक स्लोगन आशिल्लें, बिजली सडक पाणी. म्हणजे बेसिकली कितें आशिल्लें की बिजली सडक पाणी हे लोकांचे जगपा खातीर नेसेसिटीज. आज ह्या डिपार्टमेंटाक दे डोंट लूक एट बिजली एज अ नेसेसिटी, दे लूक एट बिजली एज अ कमोडिटी टू मेक प्रॉफिट. टू होम? टू मेक प्रॉफिट म्हळ्यार टू होम सोड. मेक प्रॉफिट इज अ व्हेरी मायल्ड टर्म. टू लूट. ओके. अशें जाला की टू लूट. कित्याक सादी लेटेस्ट गजाल, पिनल चार्जीस लायले. आमी बोवाळ केलो, सगळे लोकांनी बोवाळ केलो, सगळ्यांनी बोवाळ केलो आनी सीएमान सांगलें की आपूण पिनल चार्जीस वेव करपा लायता. म्हजे कडेन एक मनीस आयिल्लो, ताका एकदम 7 बिल आयल्या. ताणें म्हाका स्टोरी सांगली की तागेलें बील हें सीएमान स्टेटमेंट करचे पयलीं ताका 91,000 बील आयिल्लें. ते 91,000 बिलां भितर 30,000 पिनल चार्जीस आशिल्ले. 2 म्हयन्या बील, एक म्हयन्या ताणें फारीक करून आशिल्लें. टोटल 2 म्हयन्या बील. 61,000 बील आनी 30,000 पेनल्टी. प्लस ताणें ताचे पयलीं पळय 5-6 म्हयन्यांची बील फारीक केल्ली, तातूंत आनी एक 40-50,000 पिनल चार्जीस फारीक केल्ले. सो टोटल ताणें जवळ जवळ 95,000 सुमार पिनल चार्जीस फारीक केल्ले. ताका बील आशिल्ले 91,000. सो एक्चुअली ताका 4,000 डिपार्टमेंट दिवपा जाय पिनल चार्जीस वेव केले जाल्यार. सादें गणीत न्ही. म्हाका पिनल चार्जीस धरून हांवें 95,000 फारीक केल्या, 91,000 दिवपा आसा आनी 95,000 म्हजे जर वेव जाता जाल्यार म्हाका 4,000 म्हाका येवपाक जाय. ताका पयर 7 बील आयली एकदम. म्हणजे 7 म्हयन्याची बील ताणें रिवायज केल्या. 7य बील बरोबर इश्यू केल्या एकाच दिसा. आनी 7वेचे लेटेस्ट बील म्हणजे इश्यू केलें ते 7 तातूंत ताणें 83,000 फारीक करपाक. सो ताणें 79,000 एक्स्ट्रा फारीक करप. कशें पण हें कॅल्क्युलेशन काय म्हाका कळना. हांव कॉमर्स ग्रॅज्युएट म्हणून कळटा तुका. हांव ओरिजिनल जेन्ना सिच्युएशन आशिल्लें, जेन्ना आनी सीएमान सांगचे पयलीं हांव 91,000 देवीत आशिल्लो डिपार्टमेंट. तशें म्हणटा तुका हांव. हे कळ्ळें म्हाका. ताणी कशें केलें तें कळ्ळें म्हणटा तुका हांव. कोणाक कळपाक शकता? म्हाका सांग, कोणाक कळपाक शकता? आतां ही असल्यो केसी 1 आनी 2 ना. आज आयकूं येता की जेरा लोकाले म्हणटा की पिनल चार्जीस आशिल्ले तेन्ना बील कमी आशिल्लें म्हणून. आतां बील चड आयलें. आमचे कडेन एकलो आयिल्लो. तो म्हणटा की आपल्याक जवळपास तूं म्हणटा अशें एक 10,000 येवपाक जाय आशिल्ले, 10,000 परत येवपाक जाय आशिल्ले, एक्स्ट्रा फारीक केले ते. तो म्हणटा आपल्याक जवळपास नवी बील दिली. ते म्हणटा पन्न्याची बिलां आनी हे जवळपास एकच हे 700 रुपये कितें तरी परत मेळ्ळे. एक आनी ताजे फाटल्यान ते कितें करता जाण तूं. आतां म्हणटा ते हे चेंज जाले, टॅरिफ चेंज जाले, टॅरिफ वाडले म्हणटात. ते फोटो बेसिक कितें जालां की एक तर आतांची कॅल्क्युलेशन चुकलां. हे सगळे कॅल्क्युलेशन सॉफ्टवेअर करता. सॉफ्टवेअरा कोण फीड करची पडटा. सो तो फीड करपी मनीस जर सारको ना जाल्यार एक तर आतांची कॅल्क्युलेशन चुकलां किंवा पयलींची चुकिल्लें. आतां ह्या डिपार्टमेंटान मंत्र्यान, चीफ इंजिनियरान, मुख्यमंत्र्यान कोणे तरी येवन लोकांक सांगचें पडटलें बाबा खंयचें कॅल्क्युलेशन चुकिल्लें तें. आयदर तेन्ना चुकिल्लें
तुम्ही कमी लायिल्ले म्हणजे पिनल चार्जेस लावून सुद्धा तुम्ही कमी लायिल्ले म्हणजे तुम्ही गव्हर्नमेंटाक तेन्ना नुकसान करताले आणि गव्हर्नमेंट पण आमी लोकच हय सारकें सो तुम्ही लोकांक नुकसान करताले तेन्ना किंवा आता तुम्ही कित्याक करतात आणि लोकांक चड चार्ज करतात म्हणजे परत कोणा लोकांक नुकसान करतात. तुझे हातूंतल्यान अशें दिसता की सद्याक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पॉवर डिपार्टमेंट आसा कोणाचो पायपोस कोणाक ना अजिबात ना. असली परिस्थिती. प्रश्न असो आसा की पयर आमच्या अध्यक्षान विजय सरदेसायान एक प्रश्न विचारलो पब्लिकली की पॉवर मिनिस्टरान सांगचे की स्मार्ट मिटर स्कॅमा फाटल्यान कोण आसा. हय. जनरली प्रथा अशी आसा की एक डिपार्टमेंटात जर स्कॅम जाता जाल्यार त्या डिपार्टमेंटचो मंत्री त्या मंत्री स्कॅमा फाटल्यान आसता. हय हय आता हो प्रश्न कित्याक विचारचो पडटा. कोणाक विचारलो तो? मंत्र्याक विचारलो? मंत्र्याक विचारलो? मंत्र्याक विचारला की ह्या स्कॅमा फाटल्यान खरो कोण आहा तो सांगचो. हाजो अर्थ मंत्री ना म्हणटा तूं म्हळ्यार जर तो मंत्री जर हो ना जाल्यार मंत्र्या वयर कोण तरी आसचो पडलो की. आनी क्लॅरिटी हांव दिवपा जाय. ना ना शेवटी अशें जाता की बाबा डिपार्टमेंट हो डिपार्टमेंट चलयता कोण. पॉवर मिनिस्टर चलयता काय आनी कोण चलयता. ताका लागूनच एखादी आमचो पॉवर मिनिस्टर म्हणटा आसतलो की तो कितें वेवर दिवपाचो आनी कितें आसा आपल्याक खबरच ना म्हणून. दॅट एड्स टू दॅट ऑल थिंग न्ही. पॉवर मिनिस्टर जर म्हणटा की बाबा वेवर दिवपाची नोट आसा बद्दल आपल्याक काय खबर ना मुख्यमंत्र्याक खबर आहा त्या नोटी बद्दल जाल्यार कोणे हाडली ती नोट. म्हणजे पॉवर सेक्रेटरीक खबर आहा चीफ मिनिस्टराक खबर आसा पूण पॉवर मिनिस्टराक खबर ना. असली सरकार आमचे. पण हे खरेंच अशें चल्लां अशें दिसता तुका काय प्रिटेंड करता प्रत्येक प्रिटेंड करता ना अशेंच चल्लां. इट इज आय कॅनॉट कोट सोर्सीस बट फ्रॉम व्हेरी रिलायबल सोर्सीस अशेंच आयकूं येता की पॉवर मंत्र्या कडेन हें डिपार्टमेंट ना. हें डिपार्टमेंट आनी खंयच्या तरी रिमोट कंट्रोलार चलता आणि त्या खातीर जितले कॉन्ट्रॅक्ट्स पळय आमी सुपर अंडरग्राउंड केबलिंगान आमची गोंयची सगळी डेव्हलपमेंट चल्ला अशें आमी आयकतात. आनी अंडरग्राउंड केबलिंग गोंयभर चल्ला. अंडरग्राउंड केबलिंग बरेंच डेफिनेटली बरें पूण तें सारकें केलें जाल्यार बरें. तें जर सारकें केलें ना जाल्यार आतां पळय आमगे ओव्हरहेड केबल आसात ज्यो पावसाक पडटा बिडटा ताजे पेक्षा तें वायट. कारण कमीत कमी रिपेर करपाक मेळटा. हें भितर खंय आहा कितें आहा तें खबर ना. ते जर सारके डेप्थाचेर घालेना ते सारखे जर ताका जे पळय कुशनिंग जाय जे ब्रिक्स जाय जे सँड जाय ते सारकी घालेना कुशनिंग बी जाल्यार ती फेल जातली. ती फेल जातली मागीर ते रिपेर करप इज अ बिग जॉब जे 10 पटींनी म्हारग 10 पटींनी त्रासदायक. सो हे आमी करप कितें आनी हे सगळें चल्लां. हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आयकूं येता की आयदर दिल्लीच्यान किंवा गुजरातच्यान येतात आनी ते डायरेक्ट विद्युत भवन म्हणून कितें एक बिल्डींग आहा थंय वतात आनी कामां जातात. सो विद्युत भवन म्हणटा नवे आमचे सेक्रेटरीएट नवे तयार जाला काय म्हणटा पॉवर सेक्रेटरी वॉटेवर. पूण हांसपा सारकी गजाल न्ही ही रडपा सारकी गजाल. लायट आनी गोंयची सारक्या प्रोग्रेसिव्ह स्टेटीक लायट म्हणटा ती मोस्ट इम्पॉर्टंट. आमी थंय बिहाराची खंय तरी हातून ना की लायट 10 दीस ना जाल्यार कांय जायना. दिलीप तूं पयलीं रावताले तुका खबर आहा हांव पॉवर डिपार्टमेंटा कडेन संबंदीत न्ही पूण तुका हांव एक एग्जांपल दिता. हे आमचे अंडरग्राउंड सिवरेज हे जाल्ले पळय पायपलायन घालून आनी ती सारकी जावंक ना आनी ताजे परिणाम अजुनूय कोम भोगता. कोम पयलीं भोगता मागीर ते सगळे कडेन स्प्रेड जाता. सो हे जर तुजे हे आसा आमचें कितें अंडरग्राउंड केबलिंग तेय बी फुडें जर अशेंच जातलें अशें दिसता. जातले न्ही जाल्ल्यो केसीस जाल्ल्यो आसात. खंयचे हालीं जर लोकांक याद जातले जर हालींच कलेक्टर ऑफिसा कडेन एक व्हडले कितें तरी एक फोन खणिल्लो आनी लोक ते कितलेशे दीस 15 दीस मायजच ते कोण कोण कितें सोदपाशे वताले आनी तो फोन तसोच आशिल्लो कितलीशे दीस. आय थिंक दीस वॉज लास्ट इयर. ताजे फाटल्यान जी स्टोरी आहा ती जर आयकली जाल्यार अंडरग्राउंड केबलिंग म्हळ्यार भंय दिसता. थंय कितें जालें की मडगांवच्यान वेर्णा येवपाची एक मेन केबल फेल जाली आनी तांणी अल्टरनेट सप्लाय घेवची पडली. जेन्ना पॉवर डिपार्टमेंट ती केबल रिपेर करपा म्हूण जेन्ना ताणें खणलें ती केबलच मेळना. तर येदो व्हडलो फोन खणलो हेवटेन तेवटेन सगळ्या सोदता केबलच मेळना. सो हे जे कॉन्ट्रॅक्टरान जी केबल घाल्ली इट वॉज डन बाय प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर ज्याने केबल घाल्ली ताणें केबल अशे भशेन घाल्ली की ती फेल जाल्यार मेळपाना. म्हणजे रिपेर करपाक खणची पडटली अशी न्ही ती खणल्यार सुद्दां मेळपाना आनी ती म्हजे कोतान शेवट पर्यंत मेळ्ळी ना ताणें ऑल्टरनेट केबल घालून ते चालू केलें.
ही परिस्थिती सगळीकडे जावपा. तुवें दिलीप स्मार्ट मिटराचे सांगलें एक्झॅक्टली कितें गव्हर्मेंट म्हणटा सामकें स्मार्ट मिटर जागो सामकें अति स्मार्ट मिटर कोणाक कांय जायना वेल्यान तुमी जर तुमची वेस्टेज जाता लायटीची जाल्यार तुमकां ती कळटली तुमी कंट्रोल करपाक शकतले आनीक बिलां वाडटली हो भंय ना अशें म्हणटा. पयलीं म्हणल्यार स्मार्ट ह्या शब्दाचेर म्हाका उलोवपाक जाय. ह्या सरकाराक जर अक्कल आशिल्ली न्ही ताणें स्मार्ट हो शब्द आपल्या वोकॅब्युलरींतल्यान काडून उडोवप. कित्याक लागून ते स्मार्ट पणजे जी पळय स्मार्ट सिटीची ताणें पिद्दा अशें पळयल्या आनी स्मार्ट खंयच्या जागा म्हणप म्हणल्यार ते हाका गाय मारप एक्चुअली. हे स्मार्ट मिटर म्हळ्यार पणजे जी स्मार्ट सिटी जावन पळय लोकांक पळय फोंडां घालली अक्षरशा लिटरली लोक फोंडां पडून मेल्या ते दोन मेल्या. तशी हे स्मार्ट मिटर पण ते तर पणजेचेच लोकां पुरते. हे स्मार्ट मिटर गोंयचे किंवा राष्ट्राचे वॉट एव्हर सगळे लोकांक फोंडां घालपाचे. स्मार्ट मिटर म्हळ्यार कितें? इट इज अ न्यू टेक्नॉलॉजी नो डाऊट. इट इज अ वेलकम टेक्नॉलॉजी. पूण टेक्नॉलॉजी म्हणटा ती कशी आसता? टेक्नॉलॉजी म्हणटा ती वॉचमॅना भशेन आसता. आतां फॉर एक्झाम्पल हांवें जर एक वॉचमॅन दवरलो म्हज्या घरा ताजें काम घर राखप म्हणून तो भायर आसता न्ही थंय. आतां तो भायर आसतना जर ताणी रातचो तो एक निसण लायता वयर येता आनी म्हजी बेडरुमा भितर जर पळोवपाक लागता जाल्यार ताका काडचो पडलो ना. तो वॉचमॅन भायर आसपाक जाय. तो कितें काम करता हें इम्पॉर्टंट न्ही. दीस स्मार्ट मिटर इज स्मार्ट इन द सेन्स की तो तुजी जें पळय इलेक्ट्रिसिटी कन्झम्पशनाचे पॅटर्न आसा तूं जें कितें करतलो तूं सकाळची चड वापरता रातची चड वापरता तूं खंयच्या टायमार वापरता हें सगळो डेटा कॅप्चर करता आनी हो डेटा खंय तरी एक सोर्सा वता आनी ते सोर्सांतल्यान तो डेटा कोणाक विकतले कशें विकतले. सो म्हजी लायफस्टायल जी आसा ती सगळ्यांक कळपाची. सो बेसिकली तो पळय वॉचमॅन जो पळय म्हजी बेडरुमा भितर पळय पळोवन बेडरुमा कितें चल्लां तें लोकांक सांगपाक शकतालो हो स्मार्ट मिटर तेच करता. हो म्हजी घरा भितर इवन 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 तूं खंयच्या वेळार घरा आसता आनी खंयच्या वेळार घरांत ना. हांव तें सांगपाक हें सुद्दां स्मार्ट मिटरान कळटलें. सो फाल्यां जर हांव फॅन्टॅस्टीक थिंग हांव म्हणटा तें पूण इट कूड बी ट्रू की फाल्यां जर हो डेटा चोरा कडेन पावलो चोराक सुद्दां खबर आसतलें की तूं खंयच्या टायमार घर आसता तूं खंयच्या टायमार न्हिदता तूं खंयच्या टायमार सगळें. सो ताका चोरपाक सुद्दां एक जर टायम टेबल करपाक जाय ताणें फक्त स्मार्ट मिटराचेर रिडींग घेवपाचें आनी ताजे वयल्यान प्रत्येक घराक चोरपाचो खंयचो बेस्ट टायम टायम टेबल काडपाचो. हें एक अतिशयोक्ती जावपाक शकता पूण दीस इज द सॉर्ट ऑफ इंट्रुजन इन टू प्रायवसी जाल्यार स्मार्ट मिटर विल डू. हो एक पार्ट. दुसरो पार्ट म्हणटा तो हे स्मार्ट मिटर जर प्रीपेड जालें न्ही जें प्रीपेड करपाचें बी भयंकर हें चल्लां जाल्यार तुमी इमॅजिन करात की आज बिल खूब चड येतात. म्हाका खूब फाटी बील येता तेन्ना म्हाका फारीक करपाक मेळना अशें धरया. सो हांव कितें करता हांव नेक्स्ट एक 4-5 दीस खंयच्यान तरी धडपड करता कोणा कडल्यान बोरो करता खंयच्यान तरी हें करता आनी एक 8 दिसांनी हांव तें बील फारीक करता. आतां हे 8 दिसां भितर जर लास्ट डेट जर आयली आज कितें जाता आज हांव कोण ते एई आसा तो एस्टेट इंजिनियरा वचून मेळटा ताका सांगता अशें आसा हांव एक बाबा 8 दिसांनी फारीक करतलो. तो गोंयकार न्ही ते शेवटी दुसरे गोंयकारा म्हणटा ओके आपूण 3 दीस धाडना म्हणजे डिस्कनेक्शन आनी डिस्कनेक्शन आयलें जाल्यार तो मनीस मेळटा तूं ताका सांगपाक शकता आज ना रे फाल्यां येता फाल्यां यो फाल्यां भितर हांव फारीक करता. हें स्मार्ट मिटर तशें न्ही. हें प्रीपेड म्हणटा तें आसतलें तें तुगेलें जेन्ना पळय प्रीपेड जेन्ना सोंपतलें तें जर रातचे 12 जर जालें आनी 12 जर तुगे लायट ऑफ जाली कोणा सोदपाक वतलो म्हणटा तुजे कडेन ऑल द टायम पयशे आसचे पडले. सो जेवनासतना खायनासतना पयलीं लायटी बिल फारीक करपाची आनी उपाशी मरपाची भितर अशी परिस्थिती येवपाची. बट आनीक तातूंत भितर ते ओपोज जाणें केला ते म्हणटात की थंय एक ऑप्शन आसा दॅट इफ यू वॉन्ट टू तुका जर जाय वॉलंटरी तुका स्मार्ट मिटर घेवपाक जाय जाल्यार तुवें ओके ना सी ते कितें म्हणटा ते ऑप्शन इज फॉर प्रीपेड. ओके ऑप्शन इज फॉर प्रीपेड ऑर पोस्टपेड स्मार्ट मिटर. तूं व्हडले कोणाचेर उपकार करनात. हांव म्हणटलो की ऑप्शन शुड बी फॉर स्मार्ट मिटर ऑर नॉट. तेच म्हाका जर स्मार्ट मिटर घेवपाक नाका ना ते ऑप्शन न्ही ते फटयतात. द ऑप्शन इज प्रीपेड ऑर पोस्टपेड. सो ते स्मार्ट मिटर तुका प्रीपेड म्हूण सांगून जर कोणें आतां तूं जर फारीक करना तुका हॅरेस करपासून भंयान तुका परत परत तुगे लायट उडोवपाक. पूण दिलीप तुमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक जो इंजिनियर आसा काशनाथ शेट्टी एक्टिविस्ट तो. Even he is saying that these meters are good. But
हांव इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, हांव कायद्याचेर उलयना. ओके म्हाका आनी सांगपाक जाय हाजे बद्दल. ओके कोणा सुज्ञा सांगणे न कळे म्हणटा तशी ते. ओके म्हणजे तो सांगता ते, तो कितें पळय सांगता न्ही ते ताका कोणे तरी सांगलां तूं सांग म्हणून. ओके हा ताका आपूण कितें सांगता हें समजता काय ना हें म्हाका खबर ना. ही इज नॉट टेक्निकली फिट टू आय विल नॉट कमेंट ऑन दॅट. हांवें इतलेंच सांगलें की हांव इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, हांव लॉचेर उलयना. ओके 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 बरं म्हाका ते एक सांगता आतां आमी ही जर चर्चा जर काबार करता आसतना तूं म्हणलें तशें की सुरवातेक तुवें म्हणलें की कल्चर चेंज जाला. कल्चर कॉर्पोरेट कल्चर जालां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. तूं आसतना तूं तेन्ना आसतना तेन्ना जी कामां जाताली आनी आतां कामां जाता कितें डिफरन्स आसा? कारण तूं अजुनूय बाय आनी बाकीच्या वेतल्यान त्या डिपार्टमेंटा कडेन कनेक्ट आसा. कनेक्टेड आसा हय. ना. होल कल्चर स्टार्ट फ्रॉम द टॉप न्ही. हय. खंयच्याय डिपार्टमेंटाचे खंयच्या ऑर्गनायझेशनचो कल्चर आसा इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. सो दिस इज सर्वीस. इलेक्ट्रिसिटी दिवप ही सर्वीस. इलेक्ट्रिसिटी विकून प्रॉफिट करप न्ही ते. आज लोकांक दिसता की आमी खंयच्यान तरी पसरकार कसो पळय आहा तो होलसेलरा कडल्यान घेता, विकता आनी तो ते पयशे ताजेर कितें मार्जीन आसा ते दवरता. तोय म्हणटा आपूण सर्वीस दिता म्हणून. पूण फाल्यां तागेलें तें मार्जीन जर बंद जालें न्ही तो सर्वीस दिवपाना न्ही. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तें करपाक शकना. फाल्यां जर प्रत्येक युनिटाचेर जर प्रॉफिट मेळना जाल्यार ते दुकान बंद करपाक शकतात? बंद करपाक शकना न्ही. दुकान चालूच दवरपाक जाय. खंय मागीर सरकारान मदीं पडून बाबा जो शॉर्टफॉल आसा तो मेकअप करप हें सगळें करपाक जाय. पूण आज हांची मेंटॅलिटी अशी जाल्या की लोकां लुटून प्रॉफिट कशें करप. कितें लोक इलेक्ट्रिसिटी आसतना जगपाक शकना न्ही. सो हे लुटून आनी दुसरो म्हाका व्हडलो भंय कितें आहा की हे सगळे पळय स्मार्ट मिटर केव्हीएच मिटरींग म्हणटा ते आनी एक इश्यू ताजेर आमी अर्दवर उलोवपाक शकता पूण हांव ते आतां घेना. पूण केव्हीएच मिटरींग, स्मार्ट मिटर, पिनल चार्ज हे सगळें कशें आहा म्हाका भंय दिसता की आतां सरकार जेन्ना पळय वीज डिस्ट्रिब्यूट करता आनी हें करता विकता ते पॉयंटार हे सगळे हे हाडप भितर. सो लोक जरी प्रोटेस्ट करू तरी एक लोकां बॅक ऑफ मायंड कितें आसता की सरकार करता न्ही तें. सो ओके कितें तरी आमी मॅनेज करपाक जाता म्हणून. आतां हे सगळे हे पळय पॉयंट्स आहा ते हाडटकीर पार्ट ऑफ द सिस्टम करतकीर फाल्यां जर प्रायव्हेट आनी टेक ओव्हर केले मदीं एक कितें तरी न्यूज आयिल्ली की टाटा पॉवर कितें तरी टेक ओव्हर करपाक शकता. ताजे पयलीं हांवें प्रेस कॉन्फरन्साक हो भंय हें केल्लो एक्सप्रेस केल्लो. तूं भंय करता सो हें जर जालें जाल्यार हे सगळे जे पळय टूल्स आसा लोकांक लुटपाचे ते प्रायव्हेट कोण तरी अडानी अंबानीच्या हातां वतले. मागीर लोक कोणा मार वतले. आज तरी लोक पावर मुख्यमंत्र्या मार वचपाक येता, पावर मंत्र्या मार वचपाक येता, डिमांड करपाक येता कितें तरी फाटल्यान घे कितें तरी. तूं फाल्यां कमीत कमी फुडले खेपेक जिखून येवपाक जाय फाटल्यान तरी घेतलो. एक्झॅक्टली. तूं फाल्यां प्रायव्हेट आतां वतकीर हें सगळें पयलीं इम्प्लिमेंट करतकीर सो म्हजे कारणान प्लॅन चल्लो तो वच की ह्यो सगळ्यो ज्यो पळय लुटपाची जे पळय हें आसा मेकॅनिझम्स आसा ती आतां सरकार आसतना इन्स्टॉल करप आनी मागीर हें काडून प्रायव्हेट. दिलीप जर आमी आतां केन्नाय पयलीं अशें कॉम्पिटिशन आसलें की खंयचें खातें चड कार्यक्षम हाका मार्क दी म्हणून. आयक आतां हांव तुका दुसरो प्रश्न जाता. जर करप्शना भितर जर खंयचें खातें नंबर 1 अशें जर म्हणलें जाल्यार हे आमचे तुगेले पावर डिपार्टमेंट खंय पडटलें खंय लागतलें? हो सरकार मरे हो सरकार इतलो बरो. 100 मिटराचे ऑलिंपिक जेन्ना रेस जाता न्ही तेन्ना तूं सगळे रनर सगळे त्या लेवलाचे न्ही 8 जाण आसता आनी तूं जर नेकेड आयन पळयलें न्ही त्या टायमार तुका दिसतलें की 8 जाण बरोबर करतले. ताका आमी फास्टेस्ट हे म्हणटात ते सरकार ती 100 मिटर रेस ऑलिंपिक सगळे सगळे मुखार आहा. एक तातूंत इलेक्शन डिपार्टमेंट आसा पूण ते सगळे बरोबर 100 मिटर्साचे भितर 1-2 सेकंदान बी 0.01 सेकंड 0.02 सेकंड अशें आसता. हो सरकार इतलो बरो की सगळे डिपार्टमेंट थंयच. सो पावर डिपार्टमेंट घेवया आमी. पावर डिपार्टमेंटूय इतले फास्ट रावता म्हणटा. सो हे काय आज आनी काल जालें नासतलें खंयच्यान तरी सुरवात जाली आसतली. सगळे सिस्टम्स जे आहा न्ही सिस्टम्स म्हणटा त्यो ओवर अ पिरियड ऑफ टायम डिटिरिएट जाताच.
आनी कित्याक तातूंत लोक येता, रॉंग सरकार येता, वॉट एव्हर येता, आनी सगळे आनी खंय तरी एक अशें आसता की रेव्होल्युशन जाता, एक हें जाता आनी परते मागीर जाग्यार पडटा सगळें, आनी परते मागीर सकयल देंवपाक लागता. हें जाताच, दिस इज नॅचरल लॉ. सुदीन ढवळीकारा कडेन आयले तेन्नाच ते करप्ट जाले काय ताचे पयलीं करप्ट? म्हजें म्हणणें अशें की जशें नॅशनल लेवलार जाला की सगळ्यो सिस्टम्स हे जाताल्यो, सगळे आमगे इंडियाची हे सगळे देंवताले. पूण 2014 साकून ते सामके 10 पटींनी डबल इंजिन जाल्ल्यान ते कितलेशे फास्ट वतात. आमगे मायनिंग बूम येतकीर हे जाल्ले पळय तशें. सो हे सकयल पळय जे देंवप आसा स्टँडर्ड ते कितलेशे स्पिडीन पळय वाडलां, तशेंच गोंयांत जालां. आय वूड से प्रॉबेबली अराउंड 10 वर्सां 15 वर्सां पयलीं ती डिटेरियोरेशन आशिल्लें, स्पीड कमी आशिल्ली, खूब कमी आशिल्ली. पूण लास्ट 10 वर्सांक 10-12 वर्सांक खूपच वाडले स्पीड. आनी आमगेले थोडे जे पळय टॉप ऑफिसर्स, डायनॅमिक ऑफिसर्स पळय आसा, स्वताक डायनॅमिक म्हणटात, ते खरेंच डायनॅमिक आनी ही स्पीड लेवल देंवोवपाची स्पीड खूब वाडयल्या. सो ते आमचे सद्याक वैभव सूर्यवंशी तसले भरले आता पॉवर डिपार्टमेंट सामके पॉवरफुल हिटर्स. म्हणजे ते सामके थंयच्यान पळय विद्युत भवनांतल्यान बॉल पळय मारता न्ही ते, तो डायरेक्ट आल्तिनाचेर सीएमएल कॅबिना पावता. सो आमी ही चर्चा म्हणजे फकाणाचेर जरी व्हेली तरी दिलीप ही चर्चा फकाणाची व्हरपा सारकी न्ही ना. आमी फकाणाचे कित्याक व्हरतात, आमी इतले हताश जाल्या की फकाणां करपा शिवाय, एज आय सेड, this government is a big joke. Does not mean government fakada. Is a big joke on the people of Goa. Okay. So म्हाका हे आतां हे जर चेंज जावपाक जाय दिसता तुका, कितें आसा, होप आसा, जाल्यार कितें जावपाक जाय, लोकांनी कितें करपाक जाय आतां? लोकांनी पयलीं म्हळ्यार मागपा जाय की सगळ्यो ऑपोजिशन पार्टी एक जातल्यो, आनी लोकांनी ते सगळे ऑपोजिशन पार्टी जे पळय एक जातले तांचे फाटल्यान सगळे लोकांनी रावपाक. कमिटमेंट इज फ्रॉम बोथ सायड्स. पीपल शूड डिमांड that the opposition gets together to throw this government out, and then people should stay committed. मागीर जे पळय बीजेपी कडल्यान, सद्याच्या सरकारा कडल्यान जे पळय मागीर हे येतली, आमिशां जी येतली, ही स्कीम ती स्कीम, 1000 रुपया, 30,000 रुपया, 20,000 रुपया, वॉटेवर, ताका बळी पडनासतना हे ऑपोजिशना फाटल्यान रावपाक जाय. सो कमिटमेंट इज नॉट वन वे. बेश्टे लोकांनी म्हणलें की तुमी एक जायात आनी मागीर येयात, हें न्ही. तुमी एक जावन येयात, मागीर आमी एक जावन तुजेवर रावतले, हेच सेकंड पार्ट. दिलीप, आता तुवें उदाहरण म्हणला की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे ते कॉन्ट्रॅक्ट आसात पॉवर डिपार्टमेंटाचे, ते आयदर दिल्लीचे किंवा गुजरातांतल्यान येतात, आनी बाकीचे जी खाती आसात, मेजर खाती आसात, खाती म्हणटा ती सारकी वर्ड, सारके खाती, तांचे बी असले कॉन्ट्रॅक्टर आहात ते सगळे गोंयकाराक म्हाका दिसता कोणाक लागीं बसून करना आसतात, ते सगळे आयदर नवी स्कीम काडल्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान. नवी स्कीम म्हणटा ती जॉयंट वेंचर स्कीम. तो एकटो मनीस थंय बसता, नांव घेना, आनी तो जॉयंट वेंचर तयार करता. म्हणजे कशें, एक गुजरातचे कॉन्ट्रॅक्टर जर 5 काम मेळ्ळी, तागेलो जर कोटा जालो आनी ताका आनी काम दिवपाक मेळना न्ही, सो मागीर एक बारीक गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर आपोवप आनी ताका सांगप तूं हाजे बरोबर जॉयंट वेंचर कर. ओके. तूं कितें तरी ते अमूक पर्संटेज दिलं, मागीर काम तोच करता. ओके. नांवाचें ही नवी अशी जॉयंट वेंचरी सुरू जाल्या. सो आता सामको आता ही चर्चा थांबयता आसतना म्हाका एक लास्ट क्वेश्चन जाय. सद्याचे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटच किंवा बाकी चलयता कोण? गोंयचे चलतात काय आनी भायले कोण चलतात? भायली मेंटॅलिटी आशिल्ले गोंयकार चलयतात. ओके. हांगा फॉर ऑल प्रॅक्टिकल पर्पजीस. ओके. पूण तातूंतल्यान जे पळय जे उत्पन्न जाता, जे मेळटा प्रॉफिट्स, ते खंय तरी भायर वतात. गोंयकाराक ना. सगळे प्रॉफिट्स म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर जे प्रॉफिट करता, कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कोण प्रॉफिट करता, हे सगळे वेगळे वेगळे पद्दतीन गोंयचे भायर वता पयशे. ओके. आनी चलोवपी गोंयकारच हे सगळे, पूण तांची मेंटॅलिटी गोंयकाराची मेंटॅलिटी. ओके. सो तूं ते आमचे नरेंद्र सावयकार जशे गुडमय जे आपले कविता बिविता बरयता पळय, तशें करून तो लास्ट एक गुडमय असो संदेश दिला. म्हळ्यार ते कोणा हातूंतल्यान कोण कितें अर्थ काडटा, सुज्ञास सांगणे न लगे म्हण ते म्हणटात पळय, ते आमचे सगळे गोंयकार हे सुज्ञच.
बरें सगळे- आता 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 हे सिच्युएशनाक आता एक सामकोच लास्ट क्वेश्चन म्हणटात तो. ह्या असले सिच्युएशन आसतना लोक म्हणजे लोक काय वचून ते सरकार चलोवपाक शकतो ना. सो कोण तरी नवो पर्याय जाय. पर्याय जातलो जाल्यार सद्याक जे कोण ओपोजिशन आसा तातूंतल्यानूच तो पर्याय येवपाक जाय. ह्या सिच्युएशनाचेर ही सिच्युएशन आसतना सगळे ओपोजिशन जाल्यात शाणे येतले एकठांय दिसता तुका? म्हाका होप आसा. ओके. म्हाका होप आसा आनी हांवें हालीं आयकलां की थोडे प्रायवेट इंडिव्हिज्युअल्स हम्म. जे पॉलिटिकली कनेक्टेड ना हम्म. पूण जे स्वता तांचो एक इन्फ्लुएन्स आसा समाजात हम्म. आनी जे स्वता तांकां दिसता की आतां दिस इज द लास्ट चान्स म्हणून भायर येवपाची गरज आसा अशा कानार पडला की अशे लोक एक्टिव्हिस्ट हे सगळे एक जावन पॉलिटिकल पार्टीक मेळून पॉलिटिकल पार्टीचेर दबावूय घालून इन अ वे तांचे कडल्यान प्रॉमिसीस घेवन रिक्वेस्ट करून म्हणजे ऑपोजिशन पार्टीज तातूंत बीजेपीतले खूब जाण जे ओल्ड बीजेपी आहा तेयी लोक असे म्हणजे विटल्यात. ओल्ड बीजेपी अस्सल बीजेपी म्हणटात ते. तांकां ते ओल्ड बीजेपी म्हणटात. न्यू बीजेपी वाले तांकां ओल्ड बीजेपी म्हणटात. ओके. हांव तूं तांकां असल म्हणत पूण ते तांकां म्हणना असल. सो ते सगळे विटले आनी अशें आयकूं येता की ते मातशें आतां हे करपाक लागल्यात पॉलिटिकल पार्टीचेर प्रेशर हाडपाक लागल्या की तुमी बाबा स्वता खातीर न्ही आमचे खातीर न्ही कोणा खातीर न्ही पूण लोकां खातीर तरी तुमी एक कितें तरी एक अशें करून दाखोवपाक जाय की गोंया पॉलिटिकल कितलीशी रॉंग म्हणजे चुकीचे पळय मार्गदर्शन गोंयान पळय राष्ट्राक दिल्या तसलें एक पॉझिटिव्ह मार्गदर्शन राष्ट्राक दिवपाक शकतात की सिव्हिल सोसायटी आणि पॉलिटिकल ऑपोजिशन कॅन कम टुगेदर अँड 20% मागीर तांचे कडेन लोक उरू दी बीजेपी कडेन. सो हे असले प्रयोग हाजे पयलीं जाल्ले आसात. लोकसभेच्या वेळार जाल्ले आसात. सक्सेसफुली जाल्ले आसात. सो म्हाका दिसता की जर अशें जर कितें जालें जाल्यार आतां पॉलिटिक्स हाडनासतना जर गोंयचे खातीर जर कितें बरें जाता जाल्यार जावचें. दिस इज द लास्ट चान्स. दिस इज द लास्ट चान्स. गोंय म्हजे कोतान हाफ ऑफ गोवा इज नो लॉंगर गोवा पूण जे अर्धे उरलां तें तरी आमी साल्वार करपाची गरज आसा. सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. दिलीप देव बरें करूं. थँक्यू. आनी आमचे सगळे पळोवप्या तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.